मायनिंग व्यवसाय सुरू करपाक पंचायतीन एनओसी दिल्ल्याच्या मुद्द्यावेल्यान अडवलपालची ग्रामसभा बरीच तापली। विरोध आसतनाय लोकांक काळखान दवरून पंचायतीन एनओसी दिल्या असो लोकांचो आरोप आशिल्लो। जाल्यार गांवच्या हिताचो विचार करूनच एनओसी दिल्या अशें सरपंचाचे म्हणणे। सरपंच गजानन पालकर हांचे अध्यक्षतेखाला आयतारा अडवलपाल पंचायतीची ग्रामसभा जाली। हे ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले। ग्रामसभेक लोकांची संख्या कमी आशिल्ली, तरी लेगीत लोकांनी आपले प्रश्न नेटान मांडले। 2 फावटी ग्रामसभेत विरोध करूनय पंचायतीन मायनिंग सुरू करपाक एनओसी दिल्ले खातीर लोकांनी तिडक उक्तायली। आजची जी 7 जुलै 24 रोजी आमची ग्रामसभा जाली। ग्रामसभा मिटींग आहे आमचे मायनिंग विशयाचो मुख्य जो विषय फाटल्या 2 ग्रामसभेन मोठ्या व्हड संख्येन लोकांच्यो जमा जावन कंपनी म्हणजे ब्लॉक 5 अडवलपाल विलेज मोमेंटो मायनिंग रिसोर्सिसाची एनओसी नाकारलेली। ती एनओसी आमच्या पंचायत बॉडी मिटिंगेन आयज ते कळयतात की आमी फोर्टनायटली मिटिंगेन ही एनओसी तांकां इश्यू केल्ली आसा। आणि आज आमकां खरें म्हटल्यार एक अजापाची गोष्ट हांगासर घडली की इतक्या जाणांचो विरोध आसतना सुद्दां ही आमची पंचायत बॉडी जी 5 पंचायतची हें आसा बॉडी आसा ती तांकां लोकांचो इतको विरोध आसतना सुद्दां कंपनी मायनिंग कंपनी एनओसी इश्यू करता फोर्टनायटली मिटिंगेन आणि ते आज ग्रामसभेक सांगता की आमी दिली म्हणून। आणि लोक आज शॉकाक जाल्ले आसा आणि सामके म्हणजे लोकांचे विचार असो जाल्लो की पंचायतीचेर आयज जो हे आसा तो विश्वास सामको उडलेलो आसा। आणि ह्या नंतर आमी लायन ऑफ एक्शन कितें घेवपाची ह्या आमी हें करता, कारण आमी आतां हो विशय हो न्यायालयान व्हरपाचो आमी हें करता, तयारी करता। कारण ही तेंच्यांनी एनओसी फोर्टनायटली मिटिंगे जावन सुद्दां आमी नाकारलेली दिल्ली आसा, तेजेर आमचो एकदम विरोध आसा। बरे व्यवस्थित ग्रामसभा जाल्ली आसा। थोड्यांचे गावाचे विशय आसले ते आमी बरे भशेन हँडल करून व्यवस्थित ग्रामसभा सोंपयल्ली आसा। पण मेजर काय विषय रवी मेजर मातशें मायनिंगाचो विशय आसता आमचो। म्हणजे कितें लागो ते एनओसी दिली पण ते आमी सगळ्या गावाच्या हिताचे हे करून आमी ती एनओसी दिल्या ना दिल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।